Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. देवाक आर्गा, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक मोहिमा. तो सदां आमचे भितर आसा. Li pramantro shakatana manaclontra mantro sheketrubu seknentra moshekit la mantrosi. Izintra mashakatana manaclara antrabusi. Li pramantro shakatana manaclantra mantro sekit la mantro shekita rabarasa. Oli pramantro shakatana manaclora mahantra baseki. Oshiketra mantro sekitra mantro shalabahantra busi. Izintra mantro shakatana manase. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक मोहिमा. तो सोबीत रितीन म्हजे भितर आसा, तो सोबीत रितीन तुमचे भितर आसा. तेची सोबीतकाय म्हजे भितर आसा, तेची सोबीतकाय तुज्या भितर आसा. आमी त्या देवाक वाखाणटा, तो ती सोबीतकायेन भरला. आमेन. त्या देवाक आमी सद्दां वाखाणुचो हें आमचो कायदो जावन आसा. सद्दां वाखाणुचो हें आमचो कायदो जावन आसा. हय, आमच्या देवाक सदां वाखाणुचो ह्यो कायदो जावन आसा. Limpramantro shakatana manaclarantresi. Iziri bisakatana manasi. Hallelujah. पण बाबा, ज्या वेळार आमी दिसान दीस ज्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, त्या वेळार आमी स्वर्ग राज्याची दायजी आसा. प्रेज द लॉर्ड. ऑलरेडी आमी स्वर्ग राज्याची दायजी जाता. ही प्रोसिजर अशी आसा बाबा, तूं संवसारान जें करताय तशें स्वर्ग राज्यार तुजी जागा तयार जाता. प्रेज द लॉर्ड. तूं संवसारान जें कितें काम करताय तेचें इनाम तुका सर्गीच्या राज्यांत आसा. आतां आमी ज्यो वस्तू पळयता त्यो आमकां दिश्टी पडनात. आतां ज्यो आमी वस्तू पळयता त्यो आमकां दिश्टी पडनात. आतां थोडीं जाणां म्हणटा आमी प्रेयर करता तें आमकां दिश्टी पडना. आमी कोणा पासून प्रेयर करता आमकां दिश्टी पडना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां दिश्टी पडना, पूण आमकां जाणा आमी जें प्रेयर करता तेचो इफेक्ट 100% आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हेचो इफेक्ट 100% आसा. हालेलुया. 100% आसा. पण जायतीं जाणां प्रेयराक म्हत्व दिनात. आनी ते कितें म्हणटात, ओके म्हाका प्रेयराची गरज ना. आमचो स्टेटस आसता हर एकल्याचो माग आमची पासत. आमचो स्टेटस कितें आसता, वा आमी कोण वाटेर गावल्यार आमी माग आमची पासत, माग आमचे. अरे ठीक आसा, माग आमचे पासत ठीक आसा, पूण तुमी केन्ना मागतले? तुमी केन्ना मागोंक शिकतले? काय लायफ भर आमचे पासतूच मागत म्हणटले ना. आमी एक प्रेयरचे योद्धा जावन आसा. आमी प्रेयर करणारी सोल्जर जावन आसा. आमी प्रेयर करणारी सैनीक जावन आसा. आमचे भितर देवाचो आत्मो वसता. आमचे भितर देवाचे आत्मो वसता. आमचे भितर अजपा आसात. आमचे वरवीं अजपा जाता. प्रेज द लॉर्ड. पळय, आयजूनय आमी 30 वर्सांची जाल्या, 40 वर्सांची जाल्या, 50 वर्सांची जाल्या, तरी पासून आजूनय आमी डिपेंड रावता दुसऱ्यांचेर. दुसरो म्हाजे पासून मागतलो आनी तेच्या वरवीं म्हाका बरेंपण मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार आमी ल्हान आसल्या बाबा, त्या वेळार आमी डिपेंड रावताले. हांव डिपेंड रावतालो आमच्या मम्मीचेर. जेन्ना मम्मा प्रेयर करतली त्या प्रेयराचेर हांव डिपेंड आसलो. कित्याक ती प्रेयर करतली आनी म्हाका बरें मेळटलें. एकल्यान कोणी घरांतल्यांनी प्रेयर केलें तरी पुरो, सगळ्यांका तेचो इनाम मेळटलो. हें आमचें थिंकींग आसलें. ना, अशें ना आसा बाबा. प्रेयर, थोडीं जाणां म्हणटात ना इतल्या वयान प्रेयर करूचें न्हू. प्रेयर करूंक जाय ज्या वेळार तुजो म्हातारो वगत येतलो, ज्या वेळार तूं पिरायेर वखदार पावतलें त्या वेळार प्रेयर करूं. ह्या वेळार प्रेयर करूचो टायम ना. ह्या वेळार आमकां एन्जॉयमेंट करूचो टायम आसा. थोडीं जाणां अशें चिंतप तेंचें. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार कितें जाता जाणा, खरो लोकांक प्रेयरचो अर्थ खबर ना. आमकां दिसता आमी 5 मिनटाची प्रेयर केला, आमी 10 मिनटाची प्रेयर केला, आमी व्हडलें कितें तरी तीर मारल्या सारकें दिसता. प्रेज द लॉर्ड. आनी व्हडलें कितें तरी केल्या भाशेन आमी करता. प्रेज द लॉर्ड. व्हडलें कितें तरी प्रेयर बाबा 5 मिनटाची 10 मिनटाची जर तुमकां सजमाता तर ती प्रेयरूच ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक 5 वा 10 मिनटान तूं देवा वांगडा कनेक्ट जावंक शकनाय. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. आणि देव ह्यो 5 आणि 10 मिनटां पासत ना. देव ह्यो सदाकाळ आसा. प्रेज द लॉर्ड. देव ह्यो सदाकाळ आसा. प्रेज द लॉर्ड. दावीद राजा 7 दीस प्रेयर करतालो. दावीद राजा देवा सामकार कंटिन्यू प्रेयर करतालो. सो तुका प्रेयरचे एंडींग केन्नाच जायना. प्रेयर ही कंटिन्यू चालू आसता. थोड्यांक प्रेयरचे म्हत्व सजमाना. आयजुनूय आमी डिपेंड रावता. पयलीं आमी डिपेंड रावताले आमच्या मम्माचेर, मागीर आमी डिपेंड रावताले आमच्या सेवकांचेर, मागीर फुडें आमी डिपेंड रावताले खंयच्या ब्रदरीचेर, आनी फुडें आमी डिपेंड रावताले खंयच्या सिस्टरीचेर. डिपेंड आमचें लायफूच दुसऱ्यांच्या प्रेयरार डिपेंड आसा. आमी आमचें घर दुसऱ्यांच्या खडपार बांदता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेकाच लागून आमी बुडटा. प्रेज द लॉर्ड. आमी केन्ना जेजू क्रिस्त तेच्याच पासत मेला. जेजू क्रिस्त तेच्याच पासत खुर्सार मेला. तुमच्या पासत केन्ना मरोंक ना. केन्नाच मरोंक ना. जेजू तेंचेच सांगलेलें आयकता ना. थोडीं जाणां म्हणना ना ती मातशी चड देवाच्या लागीं ना, तेका लागून तें अरे ती चड लागीं तूं केन्ना चड लागीं येतलें. तिणी आपलें जिवीत देवाक दिलां, तूं केन्ना जिवीत दितलें. काय आमी फकत दुसऱ्यांचे मागण्याचेर आमी खावंक सोदता, वा दुसऱ्यांच्या मागण्याचेर आमकां खाल्लेलें जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां कितें जालां जाणा, आमी दुसऱ्यांचेर डिपेंड आसा. आमची प्रेयर जायना. एक खंयचे अजाप जाल्यार आमी सगळीं जाणां तेच्या फाटसून धांवता, पूण प्रेयर जायना. ते अजाप शांत जाले उपरांत परत दुसरे अजापाची वाट पळयता, मागीर परतून प्रेयर ना. प्रेयर म्हटल्यार कितें? प्रेयर म्हटल्यार कितें? प्रेयर म्हटल्यार कितें जावन आसा. प्रेयर कितें जावन आसा. थोड्यांक खबरूच ना प्रेयर म्हटल्यार कितें. ती फकत चलतात आपल्या लायफान कितें तरी घेवन, आनी ती म्हणटात आमचे पासत माग ब्रदर, आमचे पासत माग. शेवटचो क्षण येयलो तरी आमचे पासतूच मागप. 70, 80, 90 वर्सां आमकां पुरी जायनात आमकां मागणें शिको, तरी आमी दुसऱ्यांचेर डिपेंड रावता आनी म्हणटा आमी आमचे पासत माग. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बाबा बागेत पावलो म्हणटा ह्या टायमार तुमी जेवंक जाय आसले, पूण आजुनूय तुमी दूध पियेतात. हेचो अर्थ आसा आमचे स्पिरिच्युअली लायफ वाडोवंक ना, आमचे स्पिरिच्युअली लायफ ग्रो जावंक ना, आमचे स्पिरिच्युअली लायफ सामर्थ्यशाली ना. बायबल कितें म्हणटा, ज्या वेळार प्रेयर आसा, ज्या वेळार मागणी आसा, त्या वेळार थंय फरक पडटा. थंय बदलावणी जाता. कित्याक प्रेयर म्हटल्यार कितें? प्रेयर म्हटल्यार फकत तुज्यो गरजो मेळोवच्या पासून न्हू. प्रेयर म्हटल्यार देवाचें सानिध्य, देवाचें सामर्थ्य, देवाचें प्रेझन्स. ज्या वेळार तूं प्रेयर करता, ज्या वेळार तूं देवाची उतरां उलयता, त्या वेळार देवाचें प्रेझन्स देंवता, देवाचें हाजीरपण देंवता. जावं तो धाकटुलो देवाचो सेवक आसो, व्हडलो देवाचो सेवक आसो, पूण ज्या वेळार देवाची उतरां उलयता, त्या वेळार देवाचें प्रेझन्स देंवता. कित्याक प्रेझन्स देंवता? कित्याक जो मनीस उलयता ती आपली उतरां उलयना, पूण तो देवाची उतरां उलयता. आनी बायबल क्लियर म्हणटा, जंय आमी देवाच्या सानिध्यान रावता, देवाचें प्रेझन्स अनुभवता, थंय म्हणटा देवाचे बाप, पूत, पवित्र आत्मो हे तिगूय जाण येतात, रावतात आनी सदांकाळ आमच्या थंय वस्ती करतात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवाचें जिवीत. जर आमी जेजू क्रिस्ताचेर नजर मारली जाल्यार बायबल म्हणटा कितें, तो एक सूर्य स्वातीचेर वयतालो आनी मागणें करतालो. तो एक सूर्य स्वातीचेर गेलो आनी मागणें करूंक लागलो. तो शिसांक सांडलें आनी एक सूर्य स्वातीचेर गेलो आनी मागणें करूंक लागलो.
तो दोंगराचेर गेलो, मागणे करूंक लागलो. मागणे 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 मागणे. जेजून आपलें जिवीत हे मागण्यान जारलें. आतां जेजू कोणा लागीं मागतालो आनी कितें मागतालो हें म्हत्वाचें. जेजू कोणा लागीं मागतालो आनी कितें मागतालो. जेजू आपल्या बापा लागीं मागतालो. आपल्या बापा लागीं मागतालो आनी कितें मागतालो. जेजू मागतालो संपूर्णकाय देवाची. आमेन. संपूर्णकाय. तो तेच्या सांगाताक रावंक सोदतालो. देखून ज्या वेळार तो खुर्साचेर मारलेलो, तेका खुर्साचेर मारलेलो, खिरीच भाशेन तेणी व्हडल्यान म्हटलें, बापा, म्हज्या बापा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सांडलें. कित्याक म्हणून तुवें म्हाका सांडलें. कितें कारण, कित्याक म्हणून सांडलें. पळयात, तेका प्रॉब्लम नासलो बाबा. तेका प्रॉब्लम नासलो. तेका ह्यो प्रॉब्लम आसलो कितें तर म्हजें आनी बापाचें रिलेशन तुटलें. तेका ह्यो प्रॉब्लम नासलो खुर्सार मारलो. तेका प्रॉब्लम नासलो म्हजें आनी बापाचें रिलेशन तुटलें. कित्याक तो बापा बोगोत एक सेकंड पासून रावूंक शकलो ना. कित्याक तेचें जिवीत तेचे भितर आसलें. देखून बाप म्हणटा न्हू बाबा, कितें म्हणटा, ह्यो म्हजो चड आपुरबायेचो पूत आनी हाचें तुमी आयकात. ह्यो म्हजो चड आपुरबायेचो पूत आनी हाचें तुमी आयकात. जायते पावटी ना आमी बाबा सजमनावना. प्रेयर म्हटल्यार कितें. प्रेयर म्हटल्यार देवा सांगाताक उलोवप. प्रेयर म्हटल्यार देवा सांगाताक उलोवप. जो कोण प्रेयर करता, जो कोण प्रेयर करता, प्रेयर कसली, प्रेयर कसल्या भाशेन आसता. प्रेयर वेगवेगळ्या भाशेन आसता. देवाक वाखाणुची प्रेयर आसा, गितां गावन स्तुती करूची प्रेयर आसा, बायबल वाचूची प्रेयर आसा, डिक्लेरेशन उलोवची प्रेयर आसा, टंग्स प्रेयर आसा, विचित्र भाशेन उलोवची प्रेयर आसा, आराधना आसा, स्तुती आसा, वेगवेगळ्या भाशेंची प्रेयर आसा. वेगवेगळ्या भाशेंची प्रेयर. वेगवेगळ्या भाशेची प्रेयर. पूण सगळ्या वेगवेगळ्या टंग्स प्रेयर आसा, मध्यस्थी प्रेयर वेगवेगळ्या. पूण सगळ्यान म्हत्वाची प्रेयर म्हटल्यार कितें आनी सगळ्यान बेस्ट प्रेयर खंयची. हालेलुया. सगळ्यान म्हत्वाची प्रेयर आनी सगळ्यान बेस्ट प्रेयर खंयची बाबा. प्रेयर सगळी टंग्स प्रेयर जाता, डिक्लेरेशन जाता, हे सगळी प्रेयर आहा. पूण सगळ्यान व्हरती प्रेयर खंयची. आतां तुमी कन्फ्यूज जाताले. सगळ्यान व्हरती प्रेयर खंयची. थोडी म्हणटाली टंग्स प्रेयर ब्रदर, थोडी म्हणटाली बायबल रिडींग ब्रदर, थोडी म्हणटाली आराधना, थोडी म्हणटाली स्तुती. ना, सगळ्यान व्हरती बेस्ट प्रेयर म्हटल्यार तुमचें जिवीत. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 36. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या पांयान तुवें एकल्याच देवाचो मोग करचो. म्हटल्यार तुमची काळजां, तुमचे मनां ज्या वेळार देवा थंय वयता ती सगळ्यान बेस्ट प्रेयर आसा. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, हे लोक म्हाका ओठांनी वाखाणटात पूण हेंची काळजां म्हजे लागसून पयस आसा. म्हटल्यार कितें, तूं खंयचें प्रेयर करताय हें इम्पॉर्टंट ना, पूण तूं कशा भाशेन देवा वांगडा अटॅच जाताय, कनेक्ट जाताय हें इम्पॉर्टंट. तूं कितले वगत प्रेयर करताय हें इम्पॉर्टंट ना, पूण तूं कितले टायम देवा वांगडा रावता हें इम्पॉर्टंट ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेयर म्हटल्यार कितें. आमेन. प्रेयर म्हटल्यार कितें. जायतीं जाणां आजुनूय पासून स्ट्रगल करतात, आजुनूय पासून घुस्पाडटात. कित्याक प्रेयरचो अर्थ खबर ना म्हणून घुस्पाडटात. लायफान घुस्पाडटात. आजून पासून घुस्पाडटात. कित्याक प्रेयर म्हटल्यार कितें तें खबरूच ना तेंच्या लायफान. खबरूच ना. हालेलुया. प्रेयर तुजो आत्मो उल्हासीत करता. प्रेयर तुज्या आत्म्याक ताकद दिता. प्रेयर तुज्या आत्म्याक शांती दिता. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 आमकां सांगता,
जो हांगाचो 4थो 24 आनी 24 आमकां सांगता देव आत्मो आनी तेच्या बसप्यांनी तेका आत्म्यान आनी सतान बसोवंक जाय. आमेन. देव आत्मो आनी तेच्या बसप्यांनी तेका आत्म्यान आनी सतान बसोवंक जाय. हालेलुया. आनी हेका म्हणटात प्रेयर. जेन्ना काय तूं आत्म्या सांगाताक एक जायना तर तेका प्रेयर म्हणूंक जायना. जर तूं आत्म्या सांगाताक टच रावना, आत्म्या सांगाताक एक रूप रावना, तेका प्रेयर म्हणूंक जायना. ज्या वेळार तुमी प्रेयर करतात त्या वेळार जर तुमकां हेर विचार तुमच्या मनान जर सतयतात तर ती प्रेयर न्हू. तुजें संपूर्ण जिवीत जरी मनान विचार येता जाल्यार तुमी परतून डिक्लेअर करूंक जाय, हांव देवा थंय आसा, हांव देवा थंय आसा, हांव देवा थंय आसा, हांव देवा थंय आसा, हांव देवाची उतरां उलयतां, हांव देवाक घेवन चलतां, देव म्हजे भितर आसा, हांव देवाचें प्रेजन्स. ही उतरां डिक्लेअर करूंक जाय. जर तूं डिक्लेअर करताय तर तुजो लक्ष परतून येता. जिवीत सोबीत काय आसा. सगळें जिवितान तुमकां मेळोवंक जाता पूण देवाची प्रेजन्स तुमकां प्रेयरा वरवींच मेळोवंक जाता. ती खंयच्या तुका स्टोरान मेळना, ती तुका खंयच्या कोणा लागीं उदार कोण दिवंक शकना, कोण तुका आनीक कितें करून दिवंक शकना. ती प्रेयरची प्रेजन्स तुका दर एकल्याक आपल्या कश्टान घेवचें पडटा. तुका देवा सांगता टायम स्पेंड करचें पडटा, तुका देवा सांगता रावचें पडटा आनी त्या वेळार ती प्रेजन्स तुमच्या जिवितांत खेळटा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, देव आसा तो, देव आसा तो. जर्मियाचें पुस्तक म्हणटा, जर्मिया चॅप्टर 1:5, ज्या वेळार तूं तुज्या आवयच्या कुशव्यांत आसलें तेच्या आदी पासून तूं म्हाका जाणा आसलें. आमची सुरवात ही आमच्या आवयच्या कुशव्यांसून जावंक ना, तर आमची सुरवात देवाच्या खोशयेन जाल्या, देवाच्या मनानसून जाल्या. सो हांव देवाचो आसा आनी म्हाका देवाचें जावन रावंक जाय. हांव देवाचो आसा आनी म्हाका देवाचोच आसून रावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. ह्या संवसारान आमी थोडो वेळ आसा आनी तो थोडो वेळ आमी सदांकाळ देवा लागीं रावच्या पासून घालूंक जाय. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साशणीक जिविताची. जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता. जो जिवीत बदलता तो नव्या जिवितांत सुरू जाता. जो नव्या जिवितांत सुरू जाता तो आपलें घर दोंगरार बांदता. आमेन. गॉड ब्लेस.